why is that port? Is it adding value to the local economy? Is it really required, or you are used as a hub? See, is it a national requirement where Goa is a compulsory hub, or it can be taken somewhere else? So we need to study from that perspective. If Goa has derived economic benefits out of it substantially, then government has to allow. Second question is whether you should allow at the cost of pollution. No. Okay. Environmental issue पळय. Okay. थंय ग्रँड आयलँडा कडेन कोरल्स मेवल्या 2 वर्सां जाली. सगळ्यान व्हडली ग्रेस्काय आमची. ओके. चिखले तुम्ही जाणा कितले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आहा तो. थंय विंडो पेन ऑयस्टर्स जाता. आमी रोयना ते नेचरूच आमकां निसर्गूच दिता. ओके. ह्या सायडीन आमचे वेस्टर्न घाट्स आहा. कळ्ळें न्हू. आमची न्हंय आहा. आमचो लायव्हलीहूड नुस्त्याचो धंदो आहा. कळ्ळें. बिसायड्स दॅट जंय पळय आयज MPT पळय कोल स्टॅक करता न्हू थंय तेजी कोला सायडीन आमोनियाची 5000 किलोलिटर टँक आहा. 5000 आमोनिया टँक. ओके. 500 मिटरां भितर 500 पासून 200 मिटरां भितर थंय 1075 किलोलिटर्स फ्युअल स्टोर केल्ले आहा. तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो तो आमकां खबर आहा. आमी तेजेर बोलायला देखून हांवें कितें म्हणलां आमी कोल पोल्युशना उलयना आमकां कोलूच थंय नाका बिकॉज दिस इज अ थ्रेट तुम्ही म्हणतात द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ युअर एरिया इज ओव्हर. ना कॅरिंग कॅपॅसिटी इज डिफरंट. हांव तुका सायटींग सांगता सायटींग द सायटींग ऑफ कोल बिकॉज कोल इज कंबस्टिबल. करेक्ट. कळ्ळें न्हू. तूं तो बिस्ट ओपन दवर आमी पळयलें न्हू कित्याक आमी थंयचे हांव थंय मुडांतलो आनी आमी भुरग्याक सदां इस्कॉलाक व्हरता आनी हाडटा तेन्ना कोल गरमे दिसांनी तेतूंतलें धुंवर भायर सरता. दोळ्यांनी दिसता तुका. ओ धुंवर खंय दिसता खंय भायर सरता फ्युअल टँकेच्या सायडीन फ्युअल टँक. इट्स अ टिकिंग टायम बॉम्ब. कॉर्पोरेटायझेशन ऑफ पोर्ट्स. गव्हर्नमेंट लँड एक्वायर करता पोर्टाक दिता आणि सांगता हांगा वाचता हांव I shall be grateful if you could look into the matter personally and get the agreement for transfer of land in question to MPT executed without insisting upon furnishing said undertaking. म्हणजे कितें बेगीन करा कॉर्पोरेटेशन करूया. आणि 2012च्या पयलीं या कोल हबाचो विषय नाशिल्लो. वो कोल हबाचो विषय निर्माण जाला जल्माक घाला बीजेपी सरकार. एकूच पळय हांव पेपरा वयल्यान उलयतां. ताका जर कितें काउंटर करचें आसत पेपरा वयल्यान कर. वाऱ्यार पॉलिटिशियन आशिल्ल्या कारणान आमी वाऱ्यान उलोवचें न्ही. लेट अस टॉक ऑन मेरिट्स. सागरमाला मास्टर प्लॅन जो MPTच्या संदर्भात आसा ताजे कोल प्रोजेक्शन ताणी कुकिंग कोलाचे प्रोजेक्शन 2035चे 40 मेट्रिक मिलियन टन्स पर एनमाचेर दवरला. आता म्हाका सांग जो डस्ट आसता कोलाचो त्या कोलाच्या डस्टाक ताजी स्ट्रेंथ म्हणजे ताजे जे हे आसता ते 12 मायक्रॉन 10 ते 12 मायक्रॉन म्हणसर आसता. यू नो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट सॉर्ट ऑफ movement and handling of coal 40 million metric tons. Okay, this is as per your document. दोन मुद्दे आहेत. No. आमचे 4 MLA जे मार्मागोवाचे आसा they have opposed all these things. तांचे सगळ्यांचे हे ऐकून आमच्या मुख्यमंत्र्यान 20 ऑगस्टाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक लेटर सुद्दां बरयल्लें आहा की आमकां फर्दर एक्सपान्शन नाका. जेन्ना लोकांक थंयच्या तें नाका आशिल्लें तेन्ना कितें स्टेप्स फुडें घेवपाक जाय पॉल्युशन कमी करपा खातीर. इवन हे हँडलिंग आतां आनीक वाडयचें न्ही म्हणून चीफ मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी रिटर्न टू द सेंटर. आणि my question is very pointed. No, I'm not doubting intention. I'm not doubting intention of chief minister. No. Let me make my point. Yesterday also he has said it on record की पुढे आणि further expansion. So you are telling me, let me get it in a clear perspective. Although your central government is saying that they will handle coal to the ton of 40 million metric ton there, you are not going to allow it. Right. Statement No, I am making a statement. लोकांक जे त्रास जातले ते आमी कशेच सोचचे ना. दिवचे ना. दिवचे ना.